ॲक्च्युली ही वस्त सरकारान चलोवपाची न्ही, ती कोणाकय जाल्यार चलोवपा दिवपाची. पूण तेन्ना जेन्ना तें चुकत गेलें आनी सरकार चलोवपाक लागलो आनी नुकसान वाडत गेलें. सुविधा समिती जर काडली आनी सुविधा समितीच्यो वेळोवेळी मिटिंगो जावन अशें आमकां सांगलें की हांगा इथेनॉल प्लांट जातलो, तेन्ना सरकारान आज क्लियर करपाची गरज आसा. बाबा हांगा इथेनॉल प्लांट जावचो ना हें स्पश्ट गोंयचे जनते आनी आमच्या शेतकारांक सांगपाची गरज आसा. आनी तेणी आमकां आनी एक प्रस्ताव दिल्लो आसा, तुमचे कडेन कोणी चलोवपी आसत जाल्यार हाडा म्हणून. पूण आमी तसो हाडूं शकना. आमची जर शेतकाराची ती कॅपेसिटी आशिल्ली जाल्यार आमी केन्नाच तितून आमी ताब्यात घेता आशिल्ले. पूण तें आमचे कडेन शक्य ना. जो पर्यंत आमच्या शेतकाराचो उसाचो इथेनॉल प्लांटाचो विशय सुटना आनी शेतकारांक योग्य मार्ग मेळना तो पर्यंत सरकारान हे जमनी अजिबात हात लावचो न्ही. हेमंत पणजे आपण येयले तेन्ना आमकां एक्झीट पॉलिसी म्हटली. जर ती एक्झीट पॉलिसी करपाची जाल्यार तेन्ना सांगचे आसलें आमकां, आमी तेन्नाच विचार करतालो तेजेर. पूण आतां तुमी एक्झीट पॉलिसी म्हणून सांगता, पूण तेजेर आमी मान्य ना. एक्चुअली आमकां तेन्ना जाल्यार आमी कितें फुडलो मार्क करताले. आनी आयज सुद्दां तुमी पयर आमकां सांगलें तुमी आतां हें पळया म्हणून जे कोण पार्टी आहा ती तेन्ना जर सांगलेलें जाल्यार आमी खंयची पार्टी हाडटा. आमचे कडेन येयल्ली ऑलरेडी तेन्ना पार्टी, आनी ती पार्टी तुमी घेवंक तयार नासले. ताका लागून ते भायर पडले तेन्ना पार्टी.